उजो पालोवपी दळाचो 5 वर्साच्या जाग्यार 3 म्हयने ते 1 वर्साचो फायर एनओसी दिवपाचो प्रकार प्रुडंटान मंगळारा उक्ताडार हाडिल्लो. त्याच बरोबर बर्ज बाय रोमियो लेनाक लागपी मेसन रिसॉर्टाच्या फायर एनओसीच्या प्रकरणात एक ज्युनियर अधिकाऱ्याक बोकडो करून खातें कशें ओग्गी बसलां तेंय प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्लें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बुधवारा उजो पालोवपी दळा बरोबर जाल्ल्या बसकेत हे मुद्दे घेवन बरीच खरडपट्टी काडली. मुख्यमंत्र्यान मिडिया कडेन उलयतना ही माहिती दिल्या. फायर डिपार्टमेंटात ज्यो म्हणजे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर एक फायनलायज करचे ताज्या खातीर तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला. विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम तांच्यांनी ज्यो आसा पळय ह्यो दिवच्यो. आमी जाका म्हणटा की 5 वर्सां फॉर द एखाद्या बिजनेस एस्टाब्लिशमेंटाक, बट ज्यो टुरिजम लायनीन शॅक्स आनी हेंच्या खातीर आसतले ताका टेम्पररी एनओसी लागता. त्या पद्दतीच्यो टेम्पररी एनओसी सुद्दां 6 म्हयन्या खातीर तेंच्यांनी इश्यू करच्यो. केल्या उपरांत तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करचें आनी टायम टू टायम तेंच्यांनी त्यो ऑनलायन पद्दतीन सबमीट करच्यो. ताची तो स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर ठरतलो आनी हे सगळे जे आसा पळय हे ऑनलायन पद्दतीन जातले. सुत्रां कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण मुख्यमंत्र्यान बसकेचे सुरवेकूच प्रुडंटाची स्टोरी प्ले करून अधिकाऱ्यां कडेन जाप विचारली. ताचेर जाय तशी सातिस्वेत करपी जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान कांय आदेश दिल्यात ते अशे. उजो पालोवपी दळाच्या नेमांत 5 वर्सांचीच फायर एनओसी दिवपाची तरतूद आसा. पर्यटन मळार सिजनल धंदो करप्यांक 5 वर्सांची एनओसी लागना. असल्या सिजनल गजाली खातीर कमी काळाची एनओसी दिवपाची नेमांत कायदेशीर तरतूद करपाचे आदेश दिल्यात. ऑनलायन अर्ज करप्यांक वेळार एनओसी दिवपाक लावची. बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक लागपी फायर एनओसीच्या प्रकरणात घुसपल्ले हेर अधिकाऱ्यांचेरूय कारवाय करची. फायर एनओसी दितना इरेग्युलरिटीसान घुसपल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर कडक कारवाय करची. इरेग्युलरिटीसान घुसपल्ल्या अधिकाऱ्यांक रोखडेच ट्रान्स्फर करचे. मुखेल सचिवाच्या मार्गदर्शना खाला खात्याचे एसओपी जाग्यार घालचे. उजो पालोवपी दळाचे सगळे प्रकार जाग्यार घालपाक आयचे बसकेत बरेच निर्णय जाल्या खरे, मात चालीक केन्ना आनी कशे लागतले त्याचेर सगळ्यांच्यो नजरो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी.